नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळ आयोजित कोकणी वाचन विश्वाच्या आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आपल्या हिरक महोत्सवाच्या उमऱ्यात रावन कोकणी भाषा मंडळ आपलो वावर अखंडपणान फुडें व्हरीत आसा. ह्या वावराची एक उत्कृष्ट देख म्हळ्यारूच कोकणी वाचन विश्व हो उपक्रम. कोकणी साहित्य आणि साहित्यकांची सर्जनशीलता आणि संवेदनशीलता चाखपाची संद दिवपी ही माची तरणाट्यांक वाचना खातीर लागीं हाडून वाचना वरवीं विकासाची ध्यास साधता. आयज कोकणी भाषा मंडळ आयोजित कोकणी वाचन विश्व घडोवन हाडटा ज्येष्ठ साहित्यीक भोमानेस्त हेमा नायक हांची मुलाखत. भोमानेस्त हेमा नायक हांची थोडीशी वळख करून दिता. कोकणी साहित्याच्या मळार खासा बायलां खातीर चित्रंगी नेमाळे चलोवन बायलांचे मेळावे आयोजित करून तांची प्रतिनिधीक आणि स्वतंत्र तशेंच अणकारीत साहित्य रचनांची पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. कोंकणीतली एक प्रकाशिका आणि चित्रपट निर्माती आशिल्ले हे लेखिकेचे पसय दुर्गावतार नयनतारा हे कथासंग्रह, निर्बळा आणि मुक्ती ही नवलिका, ते भायर भोगदंड कादंबरी, भायली गोडी हो एकांकी संग्रह, एक नाटक आणि 2 संपादित केल्ली पुस्तकां, सहजीवन संघर्ष समन्वय आणि प्रतिमा तशेंच अप्रूप, ते भायर अणकाराच्या मळारय ताणें आपलो खाशेलो योगदान दिला. भोगदंड ह्या कृती खातीर तांकां 2002 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार तसोच शाश्वती पुरस्कार फावो जाला. तांच्या वावरा खातीर तांकां हेरूय पुरस्कार फावो जाल्यात. ह्या कार्यावळी वरवीं आमकां हेमाताईची सर्जनशीलता आणि संवेदनशीलता चाखपाची संद मेळटली. तशेंच तांचें लेखन आणि कार्याविशीं अदीक जाणून घेवपाक मेळटलें. हेमाताई, तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळींत येवकार. तुमकां नमस्कार आनी येवकार. सगळ्यांत पयलीं कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन वाचक विश्वाच्या वतीन म्हजो जी मुलाखत तुमी आज घेवपाक आयली त्या खातीर म्हाका खोस भोगता. आनी तुमी जें कितें विचारतात तें हांव म्हज्या हातूंतल्यान मनांतल्यान खरें आसा तें सांगतलें. म्हणटकच पयलीं तुमचे तर्फे प्रश्न येवनी आनी मागीर त्या प्रश्नांतल्यान हांव जें कितें म्हजें आसा तें सांगता. तातूंतल्यान कितें कितें निश्पन्न जाता जावं म्हणजे म्हाका कितें सांगपाचें दिसता आनी म्हणजे कितें तें तुमी मागीर. देव बरें करूं हेमाताई. तर हेमाताई, आयज जेन्ना हेमाबाई नायक हें नांव आमच्या कानार पडटा तेन्ना 20व्या शेंकड्यांतली एक प्रतिभाशाली ज्वालामुखी जावन फुटपी बायलांचेर जावपी अन्याय आनी अत्याचारांक आपल्या साहित्यांतल्यान तोंड दिवपी लेखिकेची एक मुखामळ आमच्या मुखार येवन उबें रावता. तर अशा प्रकाराची संद आनी अशा प्रकाराची जी एक कीट आशिल्ली ती तुमचे मदीं केन्ना पेटली? मी विशेशणां खूब लायल्या म्हाका ज्वालामुखी बी म्हणून. पूण जालें कितें तें तो काळ खूब आसलो. म्हणजे समाज तशें पळोवंक गेल्यार हांवें म्हज्या आयज पर्यंत एक 3 पिळग्यांचें हें पळयलां. 3 पिळग्यां कडेन म्हजो संबंद आयला. म्हजी आवयची, म्हजी आनी नेक्स्ट जनरेशन, नवें जनरेशन जें आसा त्या पिळगे कडेन संबंद आसा. त्या मानान जर कंपेर केलें जाल्यार म्हजे आवयची पिळगी जी आशिल्ली आनी त्या पिळगेंतली जी बायल आशिल्ली ती कशे तरेन उणाक आशिल्ली. म्हणजे लोक ताका समाजान कशें उणाक लेखताले तें म्हजे नदरेंतल्यान की ती कश्ट करपाची आशिल्लें, ती कश्ट करताली, ती घर सांबाळटाली, पूण तिका शिक्षण नाशिल्लें. पूण शिक्षण नासतना सुद्दां तिचे जे संस्कार घडिल्ले आनी तिणें जी दुसरी पिळगी तयार केली ती अतिशय म्हत्वाची आशिल्ली. म्हणटकच त्या अशें दिसतालें की ह्या बायलांक कांय मेळूंक ना. म्हाका जेन्ना कळपाक लागलें त्या आवयच्या पिळगेंतल्या बायलांनी कशे त्रास काडल्यात आनी तांकां जें जाय आशिल्लें तें कांय मेळ्ळें ना. ती फक्त संवसार करपाक लागली, भुरग्यांक काडपाक लागली आनी तांकां स्वताक कांय मेळूंक ना इतले गूण आसून सुद्दां. म्हणजे त्या वेळार म्हाका दिसतालें की ही सदां दादल्याची गुलाम जावन रावल्या कशी. ही गुलामी कोणे तरी पयस करपाक जाय. आनी ती म्हज्या पर्यंत जेन्ना आयलें म्हणजे फाटले जे आशिल्ले म्हणजे फाटले पयलीं म्हणे ताणें तें सहन केलें मनांनी. कित्याक तो काळच तसो आशिल्लो की बायलांनी तोंड दाखोवन आयकुपाचें. हो एक थंयच्या समाजाचो त्या वेळार
निश्क्रिय आशिल्लें म्हणजे समज जावन पडलेलो की बायलेन चड उलोवप ना बायलेन भायर पोवप ना बायलें शिक्षण नाशिल्लें शिक्षणाक घालप ना शिक्षण कोणाक चल्याक घालप चलयांक ना चलयांक कित्याक तेन्ना एक समज असो जालो की चली परक्याचें घर ते सदांच म्हणटाले म्हणजे ते हे सुद्दां तशेंच तांच्या तोंडांतल्यान येतालें चली कितें चली परक्याचें घर ती दुसऱ्यांक वचपाची आमच्या घराचो नांव कोण काडटलो चलो काडटलो म्हणजे चड तें कितें आसा फायदेचें जाल्यार तें चल्याक पडटालें चलयेक मेळनाशिल्लें ती चलयो सुद्दां तश्योच हें जाल्यो म्हणजे जी पळय संतत तेन्नाची आशिल्ली म्हणजे म्हजे पयलीं पर्यंत तें पूण ज्या वेळार म्हजे कडेन आयलें म्हणजे म्हाका शिक्षणाचो प्रश्न आयलो त्या वेळार म्हाका दिसपाक लागलें की हें बरोबर न्ही हें योग्य न्ही आनी ताका लागून हांचो जे उद्रेक आसा म्हणजे फाटल्या पिळगेच्या बायलांचो जो उद्रेक आसा तो कोणे तरी भायर काडपाक जाय आशिल्लो तांचेर जो अन्याय जाला तो अन्याय ती सहन करतात पूण आतां फुडल्या लोकांनी ती फुडल्या बायलांनी जावं चलयांनी तो सहन करपाक जायना आनी हें जें म्हाका मनांतल्यान जें पटल्यान दिसता तें खंय तरी म्हाका उक्तें करपाक जाय आशिल्लें त्या भाशणांनी उक्तें केलें त्या वेळार आनी मागीर जेन्ना तें म्हाका दिसलें की हें खंय तरी बरोवन उरपाक जाय म्हणून पूण त्या वेळार प्रसिद्धीचें माध्यमां नाशिल्लीं पेपर तर सामके थोडे येता ते मराठी येताले राष्ट्रमत एक आशिल्लें राष्ट्रमतान कोंकणींतल्यान मातशी सुरू केल्ली एक आयतारचो एक पान कोंकणीन येताली आनीक म्हणल्यार कोंकणीन कित्याक मराठीन कित्याक बरोवंक ना त्या वेळार पूण मनांतलो जो विचार आसा मनांतल्यो जे भावना आसा मनांतल्यो जे संवेदना आसा त्यो म्हाका दिसतालें की हांव मराठीन व्यक्त करपाक शकना हांव मराठीन शिकतालें पयलीं ती चवथी म्हणजे मराठी जाली इतलें आसून वाचन मराठीन आसतालें तरी सुद्दां म्हाका दिसतालें की मराठींतल्यान ज्यो भावना ते लेखक व्यक्त करता ते हांव म्हज्या हातूंतल्यान म्हज्या भाशेंतल्यान बरे तरेन व्यक्त करपाक शकतलें पूण तें व्यक्त करप म्हत्वाचें आशिल्लें हें म्हाका तेन्ना सामकें दिसलें की हें व्यक्त जावपाक जाय आनी तेंच तर खरें साहित्य अशें म्हाका दिसतालें म्हणजे साहित्य हें म्हजी मागीर जाली साहित्य बरोवप साहित्य करणं पूण मनांतले विचार उक्ते करपाक जाय ही भावना म्हाजी तेन्ना निर्माण जाली आतां तुमी ते चिड्डले म्हणजे चिड्डल्योच आशिल्ल्यो त्यो पूण त्यो सांगनाशिल्ली आपले म्हणजे आपल्या जे त्रास भोगता आनी ती समजूनच केल्ली की बायलेन अशेंच तरेन जगपाचें आसता तातूंतल्यान तें हें आयलें की म्हाका दिसतालें की तें उक्तें जावपाक जाय म्हणून कोणाचें तरी आनी तें त्या टायमार त्या वेळार ते म्हणजे ल्हान ल्हान लेखांतल्यान जावं हातूंतल्यान तें उक्तें जातालें कथा हांवें खूब सांगितली बरोबर म्हणजे ते साहित्याच्या रुपाक तें मागीर आयलें तुम्ही ह्या पिळगेचे जे त्रास आशिल्ले ते पळोवन साहित्यांतल्यान अभिव्यक्ती जाली पूण ताई चळवळींतूय तुमचें तितलेंच योगदान आसा ज्या वेळार एका बायलेक मेकळेपणान वावुरपाक मेकळीक नाशिल्ली एका दादल्याच्या खांद्याक खांदो लावन वावुरपाकूय समाज मान्य नाशिल्ले तेद्या वेळार अशी खंयची गजाल आशिल्ली जाणी तुमकां कोंकणी चळवळींत भितर सरपाक प्रेरीत केलें कोंकणी चळवळ म्हणजे त्या वेळार कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळोवंक सुद्दां नाशिल्ली ह्या वेळार दिसते आनीक म्हाका दिसतालें की ही म्हजी भाशा ही म्हजी भास मराठी आसा हिंदी आसा सगळें आसा पूण म्हजी भास खंय हो म्हाका तेन्ना पसून खूब प्रश्न पडटालो आनी त्या वेळार मडगांव घर म्हणजे त्या वेळार आमचे कोंकणीचे जे बरे बरे आमचे लोक आशिल्ले चंद्रकांत वाकेणी जयबाब देमराव अशे तरेचे जे लोक आशिल्ले ते कोंकणी कडेन सामके लागीं आशिल्ले म्हणजे तांकां दिसतालें की कोंकणी जावची म्हणून कोंकणी जावपाक जाय म्हणून मागीर रवींद्र भाऊ केळेकारा कडेन हें जालें आनी त्या वेळार परत ह्याच लोकां कडेन लोकां भितर बसयल्ले आशिल्ल्या कारणान हो म्हजो हें चड वाडीक लागलो आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें जातालें तें कोंकणी साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळपाक जाय हे खातीर पासून तें सुरवात जालें थिंगेर आमची शिबिरां जातालीं ह्या विचाराच्या लोकांची तेन्ना हांव एकलेंच थंय आसतालें चली तांचे ते व्हरताले म्हाका आपणा बरोबर आनी तें बाळकडूंक अशें म्हाका मेळ्ळें त्या हातून म्हणजे म्हयन्यांतल्यान सादारण एक दोनदां शिबीर जातालें तें आनी त्या वेळार त्या लोकांचे जे विचार त्या विचाराचो ऑटोमॅटीक परिणाम म्हज्या हाजेर जालो की हांवें तातूंत वचपाक जाय म्हणून की कोंकणी खातीर वावरूंक जाय म्हणून आनी साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळ्ळी आनी हें आंदोलन तें खूब मागीर उसरां जालें पूण हातूंतल्यानूच जालें हें आसता तें चालू उरिल्लें विचारचक्र तें थंय चालू उरतालें आनी थंय सादारण 50 ते 60 लोक सामके निश्ठावान लोक येताले कोंकणीचे थंय आनी थंयच्यान म्हाका दिसलें आनी मागीर तें हें जालें की आमी बरयताले आनी कोंकणींतल्यानूच बरोवपाक जाय
अशे तरेचे विचार ती येवपाक लागले. तर हेमाताई तर जेन्ना एखाद्या बायलेक नाटकांनी काम करपाची परवानगी मेळनाशिल्ली, तिका घरचे लोक नटी म्हूण वावुरपाक दिनाशिल्ले, जेन्ना मेकळेपणान एक बायल मनीस भायर वचून वेवसाय वा हेर कसल्योच गजाली करपाक शकनाशिल्ली, अशा वेळार तुमी बायलां खातीर चळवळ घडयली. तर खास करून समाजाची आनी खास करून दादल्यांचें तुमकां सहकार्य कशे तरेन मेळ्ळें काय ना? आता ती चळवळ म्हणटात, पण ती एक हें आशिल्लें म्हणजे बायलांक भायर सोडली, बायलांनी भायर सरपाक जाय, बायलांनी आपले कला गुण दाखोवपाक जाय, हो विचार तेन्ना म्हजे म्हणजे बाकीच्यांनी करचो म्हजे बरोबर अशें म्हाका दिसतालें. आनीक हांव एक तांचे तुमकां बरें देख दिता त्या देवाचें म्हणजे विजयाबाई सरमळकार मडगांवची, आनी ती नाटकान बरी भुमिका करताली, नाटक कोंकणी आनी तांकां घरा कडल्यान म्हणजे तांचे घोवाची खूब प्रोत्साहन आशिल्लें करचें म्हणून. आनी ती जे देवा स्टेजीर चडली नाटक करपाक तेन्ना समाजांतल्या खूब लोकांनी निंदा केली. आनी तांचे घोव वासुदेव सरमळकर तांणी तिका इतलें प्रोत्साहन दिलें की ती तशी अभिनेत्री म्हणून सगळ्याक जाणा जाली. आनी कोंकणीची ती बरी कवयित्री आशिल्ली. तिणें बाकीच्यांक प्रोत्साहन दिलें. आमकां सुद्दां प्रोत्साहन दिवपी ती म्हणजे ती बायल मनीस आसून ती आमकां सांगता की कोंकणी करपाक जाय, कोंकणी बरोवपाक जाय, कोंकणी नाटकां काम करपाक जाय, अशी ती बायल त्या देवळार आशिल्ली. आनी ताका ती एक देख कशी मागीर बाकीच्या सगळ्या चलयांक म्हणजे अशे तरेची एक ज्यो बायलो ज्यो निर्माण जाल्यो आनी तांणी जें कितें कार्य केलें तें विसरूंक जावचें ना. म्हणजे तें बेज ती बुनयादीची आमची कोंकणीची हें म्हणटात पळय कीट तुमी म्हाका म्हणलें पळय कीट म्हणून त्यो किटी तर मागीर आमी पडली उसळ तशें. नाटकान मागीर नाटक हें जालें पण आज नाटकान कोण हें म्हणिना. आज अभिनेत्री म्हणल्यार तुका वेवसाय जालो न्ही, त्या शिवाय नाशिल्लें. तर कोंकणी भाशे खातीर आंदोलन आनी बायलांचे स्वतंत्रताये खातीर आंदोलन अशी दोन स्वतंत्र आंदोलनां तुमी चलयली. तातूंतल्यान जेन्ना तुमी आज पळयता तेन्ना आपल्याक कितलेशे जैत मेळ्ळा अशें तुमकां दिसता? आंदोलन म्हणजे परस हांव आंदोलन आनी चळवळ हें म्हणना हांव ताका. ती एक उत्स्फूर्त जी आशिल्ली ती सगळ्याच्या मनांतल्यान उत्स्फूर्त ती भायर आयिल्ली आशिल्ली. तो एक विचार आशिल्लो की आपणें करपाक जाय अशें म्हणून. आतां कोंकणी भाशेची चळवळ जाली मागीर ते कोंकणी प्रजेचो आवाज बी जालो तें आंदोलन जालें. ताजे पयलीं तुमकां सांगता तशें ती आमचे वेलंगाची शिबिरां जाता थंयच्यान ती कीट पेटत गेली. आनीक दिसतालें कितें की त्या हातून बायलो ना कोंकणीच्या हातून. बायलो हांव आसा आनी कोण आसा अशे दोग तीग जाण आसा म्हणजे आनीकय बायलो येवपाक जाय. त्यो कित्याक येना तो विचार म्हाका सदांच सतायतालो की त्यो कित्याक येना म्हणून. तांकां पडिल्लें ना कांय कितें ना. पूण मूळ हें आशिल्लें पळय कोंकणीचें तें गांवांनी आशिल्लें, ग्रामीण वाठारांत. त्यो कोंकणीच उलयताल्यो, तांकां मराठी कळनाशिल्ली. त्यो कोंकणींतल्यान गीत रचना करताल्यो. कसली गीत रचना? आतां जी फुगड्यो धालो जी पळय आमकां लोकगितां म्हणून आसा ती लोकगितांचे आतां संग्रह आयल्या, संकलन आयल्या आनी तांकां एवॉर्डाय मेळटा, पुरस्कार मेळटा. कोणाक मेळटा? संकलन करतल्यांक मेळटा. मूळ जे पळय ह्यो रचनाकार आसा त्यो हांगा सगळ्या गांवांतल्यो बायलो अजुनूय आसा हांगा जाणट्यो बायलो आसा पिरायेन जाल्ल्यो ज्यांनी स्वता रचना केल्ली आसा. तांचें स्वताचें नांव खंय येवचें ना, संकलन म्हणून येतलें. म्हणटकच हांकां मुखार हाडचें जें म्हाका सदांच दिसतालें. ज्यो बायलो मागीर कोंकणी खूब करतल्यो आमकां कळ्ळें. जी तें तुमी म्हणटा तें बरोबर हें समांतर चलतालें न्हू. कोंकणी चित्रंगी जे मेळावे आसा पळय ते पयलीं आमचे वळवय पासून सुरू केल्ले गांवांतले पासून. आनी हांगा जेन्ना केलें तांकां पयलीं हें कितें दिलें साहित्य आनीक समाजीक हें पूण साहित्य मेळावे अशें धरले बायलांचें साहित्य. हातून ह्यो ज्यो बायलो आशिल्ल्यो ज्यो फुगडी घालपी धालो घालपी तांकां त्या हातांत मायक दिलें, तांकां मायका मुखार उबे केलें. जांकां मायका मुखार उबें रावपाचें हें नाशिल्लें, क्रस्तालीं हें नासलें. ज्या हाचेर धाला मांडाचेर त्यो धालो खेळटात फुगड्यो घालतात तांकां आमच्या आंगणान घालपाक कितें आशिल्लें कांय नाशिल्लें. म्हणटकच एकदां तांकां दिली न्ही तेन्ना तांकां मागीर ती संवय जाली की आमी करपाक शकता म्हणून. आनी हातूंतल्यान मागीर त्यो फुगडेचेर स्पर्धा बी जाल्यार थंय ते वचपाक लागले. आतां खूब ग्रूप जाले फुगड्याचे. गांवांत आशिल्ले ते ग्रूप सामके तांचे नॅचरल सामके बायलो
आनी मागीर तांकां ते मायका मुखार वचपाची संवय जाली हे बायलो आमकां मागीर कोंकणी आंदोलन उपकारा पडलें आमकां जेन्ना हें जाय आशिल्लें न्ही बसी व्हरून आमी हाडटाली शक्ती दाखोवपा बायलांनी बायलो येताले आनी तांकां ती मागीर गोडी लागली कोंकणीची तांकां दिसतालें कितें की हाजे स्टेजीर चड फक्त मराठींतल्यानूच उलोवपाक जाय म्हणून ते स्वताच्यो भावना व्यक्त करपाक ते तयार जाले पळय हातूंतल्यान ते दोन आंदोलनां अशे तरेन ती समांतर गेली म्हणून आमकां चित्रंगीचो हो जो फोर्स आसा तो त्या हाका मेळ्ळो कोंकणीक म्हणजे कोंकणी सशक्त जावपा फाटलें कारण हें एक आशिल्लें गांवांतलो भोस गांवांतलो आनी दुसरी गोश्ट ते हांगा जात पीत म्हणटा ते कोणाक कांय खबर सुद्दां नाशिल्लें अशें आमी घरांनी जाताले मेळावे घरांनी जाताले घरांतले बायलो रांदताल्यो आनी घरांनीच रावतालीं साधन सुविधा व्हडल्यो नाशिल्ल्यो पूण तरी आसतना सगळीं म्हणजे शहरांतली चलयो सुद्दां येवन एन्जॉय जातालीं आनी काजींनी भोंवप आनी भोंवप कुळागरांनी भोंवप आवडटालें आमकां कोणाची कुरकूर कांय नासता राज्य जावपाक नासता हो जो हें आसा एकवटाचो हें आसा पळय तो हें म्हणटा पळय दोनी समांतर कशें जालें हो फोर्स आमकां शक्ती आमकां मेळ्ळी बायलांचो खास मोर्चा जे बी काडले पळय तेजे वेळार ही सगळीं बायलां येतालीं सगळीं येतालीं बायलो रस्त्याचेर दिसता तर हेमाताई तुमकां केन्ना अशें दिसलां वय की चळवळीक लागून आनी आंदोलनाक लागून तुमी तुमच्या साहित्याचेर खंय ना खंय तरी कमी लक्ष दिलां वा खंय ना खंय तरी आपल्या साहित्याक दुर्लक्ष केलां अशें साहित्य निर्मिती जी आसता कविता जावं कादंबरी जावं ती रोखड्या रोखडी जावपाची प्रक्रिया न्ही ताका खूब तेंप वता आतां सुद्दां हांव ज्यो कितें कथा बरयता त्यो कालचे पुरच्यो आनी म्हणजे भुरगेपणांतली धरून आयज मेरेनची जी वाटचाल चलना त्या तातूंतल्यो त्यो सगळ्यो आसा वर्णनां आसा हें सगळें म्हणजे त्या खातीर म्हजें साहित्य खंयच जावं रचनात्मक वर आसा पळय तो बंद पडलो ना पूण ताका अदीक गती मेळ्ळी म्हणजे ते स्टॉप जावना आतां ही जी पळय जाली प्रक्रिया जी आसा सृजन प्रक्रिया म्हणटा पळय ती तुका सृजन चालू आसता आतां हांव हांगा बसना म्हणटा सुद्दां म्हजे तकलेन म्हणजे सृजन प्रक्रिया आसा ती स्टॉप जावना म्हणजे तुज्या अंतर्मनांतलें जें कितें हांव जाणून घेता तें म्हजें खंयचे तरी हातूंत उपकारा पडटा कथेन उपकारा पडटा कादंबरीन उपकारा पडटा आनी म्हणटा पळय तुमी की म्हजें हाका कंटिन्यू अजिबात ना वयल्यान म्हाका अदीक ती गिरेस्त जालें म्हजे विचार आज पर्यंत म्हाका दिसता आतां इतले वर्सां पिराय जावन सुद्दां म्हाका दिसता की म्हजी सृजन प्रक्रिया चलत आसा स्टॉप जायना हांव सुशेगाद बसलें म्हणूनय जायना हांव काम करताय म्हणून जायना हांव रांदता तेन्नाय जायना म्हणजे चालू आसा फक्त टायम खंय जाय पडटा तुका बरोवपाक जेन्ना बसता तेन्ना टायम जाय पडटा ही जी चालना आसा ती थ्रूआवट चालू उरता आनी तो तुमी म्हणटा तशें तो स्टॉप जावना केन्नाच जावना आनी ते सुद्दां म्हणजे खंयच्या तरी हातूंत कृतीन आसपावता मागीर ताका आनी मॅच्युरिटी मेळटा म्हणल्यार हेमाताई जशे तरेन रवींद्र केळकार सर्गेस्त रवींद्र केळकार म्हणटाले की आपूण पयलीं फायटर आनी मागीर रायटर अशीच प्रकाराची गजाल तुमच्या वांगडा घडली अशें तुमी म्हणपाक सोदता फायटर म्हणजे हय फायटर म्हणजे तुजेर अन्याय जालो सुद्दां म्हाका सहन जायना म्हजें जायन तो जायनाच पूण तुजे वयलो अन्याय सुद्दां म्हज्यान सोसूंक जायना हांव तुका प्रोवोक करता की तूं विचार तूं हें कर तें कर ताका ही फायटराची आसा म्हणजे रस्त्यार येवनूच फायट करप जाय अशें न्ही तुका हांवें हें करप फोर्स दिवप करपाक तुज्यान एक नैतीक बळ हाडप कर म्हणून हाका फायटराची हें लागता म्हणून अन्याय हांव केन्ना सहन करपाक शकना म्हणजे समाजांतलो अन्याय जावं कसल्याय बाबतींत कित्याच्याय बाबतींत तो सहन करप ना अशें म्हजें म्हणणें ते रायटर म्हणजे सर्जन प्रक्रिया म्हणटा तातूंतले तो एक हें म्हाका मेळटा न्ही विशय म्हाका मेळटा आनी ते मागीर सर्जनाक तातूंतल्यान येता पूण फायटर रायटर रवींद्र बाबाचें ताणेंच सामकें हें केलां तें शिकयलां म्हणटालो रायटरान फायटर आसपाकूच जाय म्हणटालें सर तुम्ही म्हळात तशें सर भोंवतणी कितें घडटालें ताणें तुमच्या मनाचेर प्रभाव केला तेच तुमी साहित्यांतल्यान व्यक्त केलें जर आमी तुमचे साहित्याचेर नदर भोंवडायली जाल्यार आमकां वेगवेगळे घटक पळोवपाक मेळटा जर समाज मेळटा सैम मेळटा पूण एक मुखेलपणान म्हणटा तशें स्त्रीवाद आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ताचें कारण कितें इतल्या प्रमाणान स्त्रीवाद तुमच्या साहित्यान आमकां पळोवपाक मेळटा मागीर भोगदंड आसूं वा तुमचें हेर साहित्य आसूं दुर्गांवतार आसूं
हाचें कारण कितें? स्त्रीवाद म्हणजे बायलेक जें पोगचें पडना तें म्हज्या हातूंतल्यान येता. म्हणजे निर्बळा घेतली जाल्यार निर्बळेन तेजे बलात्काराचे तें आजून पर्यंत घडटा. दुसरी भोगदंडान तिचेर अन्याय जाता, तातूंतल्या नायिकेचेर अन्याय जाता आनी ती ताचेर सूड म्हणून घेना, पूण ती आपल्याक जाय ती करता. म्हणजे दोन ते वेगळे. दुर्गांवतात जर बायले तर हांसत खेळत तिका हें केल्यार हाडल्यार हाजेर समाजा मुखार दवरल्यार तूं अशें करतलें हांव तेजेर अन्याय दाखयला तिणें प्रत्येक नायिकेन आपलो घडटा तो अन्याय दाखयला आनी आपणाक कितें जाय तें जाय तें आपणाक मेळटलें म्हणून दाखयला. म्हणजे एक भंय. आनी दुसरी गोश्ट हें सगळें वाचतकूच कांय लोकांक अशें भिरांतशी दिसूं येता समाजांतल्या लोकांक जे कोण वाचता पळय तांकां भंय दिसता की ही बायल अशी आसूं येता अशें केल्यार आपले बायले कडेन. पूण एक आयज हो एक हें समाजाचेर तो एक परिणाम अशें म्हणूं येता. पूण स्त्रीवाद म्हणून हाडटा आसतना एकूच म्हणजे निर्बळेचेर म्हाका एक खूब तुटून पडलें तेज्या वेळार स्त्रीवाद म्हणटकच तेन्ना पासून हांवें मातशें अशें हें धरलें धरून कित्याक एकदम हॅरेसमेंट कसो करूंक जायना हाचेर प्रवृत्तीचेर. शेवटी प्रवृत्ती न्ही दादल्याची तशें हांवें मारप ना. म्हणजे समाजाची वृत्ती बदलपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या पद्दतीन प्रयत्न करपाक जाय. एकदम सामकें ठोकाचे भुमिकेन येवंक जायना. हें मागीर मागीर म्हाका हें जालें ताका एक मॅच्युरिटी वता न्ही समजुपाक ही एज वेगळी आसता आनी आतांची एज वेगळी आसता. पूण तें जावपाकूय जाय आशिल्लें त्या काळार समाजांत जें कितें घडटालें त्या खातीर तें जावप गरजेचें आशिल्लें. फॉर एग्जाम्पल हुंड्याची प्रथा जेन्ना हुंडो सामकें मारले जाल्यार ते अपमानीत भाशेन हें करताले आवय बापायक. मागीर बायलेक हें करप म्हणजे घरा कडेन सुद्दां हॅरेसमेंट करप ही वृत्ती जी आसा आनी सगळें घरांतलें काम बायलांनी करपाचें अशे तरेची आसा ती वृत्ती हळू हळू आतां बदलत गेली. म्हणजे ते हांव म्हजो परिणाम म्हणना पूण हांव एकल्यान बरोवपाक लागलें म्हणजे बाकीचेय बरोवपाक लागली न्ही त्या पद्दतीन. अशें बरोवपाक जाय अशें कोणाक दिसनाशिल्लें पयलीं दादल्याच्या अगेन्स्ट बरोवपाक जाय कितें. पूण मागीर कितें दिसलें बरें बाकीच्यांनी बरोवं येता. नाय म्हणल्यार एक साहित्य समाजाचेर प्रभाव घालता. तें साहित्य सुद्दां बरयता आसतना प्रत्येक लेखकान लेखिकेन त्या नदरेंतल्यान विचार करपाक की हाचो फुडें कितें हें जातलो अशें ना. कित्याक जेन्ना आमी बाकीच्या भाशांतलें साहित्य वाचता तांचो त्याय परिसरांतल्यो गोश्टी अश्योच आसा आनी पळयत जाल्यार समानता सगळे कडेन सेम हें आसा. बायलांक एक अशे तरेन दबाव घालप बायलांक एक करप अशे तरेची हें आसा. म्हणटकच तें स्त्रीवाद म्हणजे मागीर ती पडली हें आनी हांव आसाय भितर ना अशें म्हणूंकय शकना. म्हणजे जावपाक जाय अशें म्हणजे वृत्ती बदलूंक जाय दादल्याची अशें करून आनी बायलांची बदलूंक जाय. ही एक समंजसाची भुमिका आसा ती घेवप खूब गरजेचें आसा आमचे समाजांत. तुम्ही म्हळें की त्या वेळार बायलांचेर छळ जाताले ते सारकें. तेद्या वेळार जी बायलांची दुखणी आशिल्ली तांच्या मना कुरकुटांतली जी सत्य तथ्य आशिल्ली ती तुमकां दिसता की आजूय ती अस्तित्वांत आसात काय तातूंत सुदारणा जाल्या? बायल जी पळय आसा न्ही ती सोशीक म्हणत ती सहसा उलोवन दाखयना. ती दादल्याच्या मनांतलें जाणटा पूण बायलेच्या मनांतलें जाणप खूब कठीण आसता. ती केन्ना दाखोवन दिवचना आपल्याक दुखता आपल्या वेदना जाल्या म्हणून. खूब जाणां पांय दुखता बायलांचे ती केन्नाच सांगना आपलें हें सांग मनांतलें तर आसताच. तिका कोणा कडेन वचपाक जाय जाल्यार वचपाक मेळना हें केन्ना पूण ती आपल्या घोवाक सांगपाक शकना घोवाक सांगपाक शकना. ह्यो ज्यो वेदना आसा तिजे भितरल्यो त्यो ती सांगना सहसा. ती सोशीकताय ती तेच्या हातूंत चड आसा. हांवें पयलीं एका हातून सृजन प्रक्रियेचेर उलयता आसतना तेंच सांगलें की दादल्याक बायलांक एक गूण चड मेळ्ळा आनी तो दादल्याक केन्नाच कळपाचो ना म्हणून साहित्यीक लेखकान तर तो म्हणल्यार बायलेक जी मॅटर्निटी हें मेळ्ळ्या आवय जावपाचें तें पळय सौभाग्य मेळटा आनी तातूंत ज्यो सोशिकता आसा म्हणजे 9 म्हयने पर्यंत पोटान भुरग्याक सांबाळप आनी 9 म्हयने पर्यंत ज्या पद्दतीन ती वाडयता भुरग्याक पोटान आनी सर्वीस करता हें करता पूण तरी आसतना तिका कितें जाता आसलें पेन्स पूण ते सुखद पेन्स आसता. ह्यो ज्यो सुखद पेन्स आसा ते दादल्याक केन्ना कळपाचें ना. आनी मागीर हाजे वेळार डिलिव्हरी वेळार पळय जें कितें तिका
जाता म्हणजे तिका जे त्रास जाता ते त्रास आनी त्यो वेदना आनी मागीर तिका जें सूख मेळटा हो जो एक संवेदना आनी वेदना संवेदना आनी सुखाचो भाग आसा म्हणल्यार ती सृजन प्रक्रिया जी दादल्याक केन्नाच करपाची ना. म्हणटकच बायलेक हाचे वयल्यान कावंट करपाक जाय की बायल कितली हाजी आसा बळिश्ट आसा, सुशिकतायेची आसा, तिका सहनशीलता आसा आनी पेशन्स वाट पळोवपाची. म्हणजे आपल्याक जें कितें मेळटलें तें बरें मेळटलें, ज्यात नेगेटिविटी नासता, अजिबात नासता बायलांक. पूण कंपेर करीत जाल्यार दादल्यांक नेगेटिविटी चड आसता, पॉझिटिविटी कमी आसता. ताचे फाटलें कारण हें. म्हणून ही सृजन प्रक्रिया साहित्यिकाची ती बायलेक बरी आसा. पूण खंतीची गजाल इतलीच की बायलो बरयनात, बायलो चड लेखन करिनात. त्यो जर आयज लेखन केल्लें तांणी जाल्यार त्यो आयज खंय पावतले आशिल्ले आमच्या कोंकणीच्या तरणाट्यांक. भायल्या हातून मेळटा. आतां हांवें महाश्वेता देवीच्यो कादंबरी वाचल्यो, अलका सरावतीच्यो कादंबरी वाचल्यो हिंदी. तातूंतल्यान जी वर्णनां येता ती अमृताक येता म्हजी कविता. तातूंत ह्यो ज्यो भावनीक व्यक्त जावपाची आसा पळय ती खूब स्ट्रॉंग आसा, अतिशय स्ट्रॉंग आसता. हें फक्त एकाच आमच्या हातून मेळटालें, रमेश अळसकराच्या कवितांनी मेळटालें. म्हणजे कुळागेची वाटी ही जी कविता आसा ती गीत तें आयकतली प्रत्येक बायल रडल्या बगर रावना. ही संवेदना कांय जाणांक आसा, दादल्यांक आसा. रमेश पळसकाराक अशी तें गितां चडशीं तशीं अशीं भावना स्पर्श करपी. तुजो प्रश्न तो शोधून तर हेमाताई, पयलींची बायल मनीस आनी आतांची 21व्या शेंकड्यांतली बायल मनीस हातूंत ह्या दोनी बायल मनशां मदले तुमकां कितें फरक जाणवता? पयलींची बायल मनीस तुका हें करपाक शकनाशिल्ली, परती जाप दिवपाक शकनाशिल्ली, आपल्याक कितें जाय तें सांगपाक शकनाशिल्ली. आयची बायल एक बायल मागून घेता आनी तेंच योग्य, म्हणजे तें आयज मागून घेवपाक जाय. आतां जालां कितें की ती अशा हातूंतल्यान भायर सरल्या बायल केन्ना केन्ना अतिरेक जाता. तो समजून घेवपाची पेशन्स दादल्याक जाय जें ना, अशें कितें खूब घडटा पळय गजाली. तातूंत पयलीं बायलेन समजून घेतलें दादल्यांक न्ही, आतां उरपाटें जालां. बायल दादल्याक समजून घेनाच न्ही. बायल हें जाल्या तातूंतल्यान भायर सरल्या म्हणजे तूं आपणाचेर अन्याय करचो ना तें डायरेक्ट सांगता ताका आनी तो म्हणटा आपूण करतलो. तें हें करपाक जाय. हातूंत भितर दादल्यांनी आपली वृत्ती बदलपाची गरज आसा की कितें केन्ना केलो बाय आपणे तुजेर अन्याय जावं कितें हें जालां. हे समंजसपणाची भुमिका दोगांय कडल्यान आसपाक जाय. पूण बायल आयज वेगळे पद्दतीन वागता आनी तिजो अन्याय ना, कारण तिणें आवयक पळयलां, आजयेक पळयलो आनी तिका जर दिसलां की तुमी सदांच बायलांचेर अन्याय केला, ही वृत्ती तिची जाय बायलेची. दादलो त्याच हातून आसा. दादल्याची स्पीड तशी वाडत गेल्या. आपूण दादलो म्हणून तो तितलें बदलूंक ना. थोडें बदलल्या पूण बदलूंक ना. तें म्हजें इतलेंच म्हणणें की अशे तरेची सकारात्मक आशिल्लें लेखन येवपाक जाय, जावपाक जाय बायलेच्या हातूंतल्यान बाय दादल्याच्या हातूंतल्यान. आनी साहित्यीक हो एकूच मनीस असो आसता असा समाजान जो बदल घडोवंक शकता समाजाचें सामकें हें आसा तें साहित्यिकाचें, लेखकाचें, कवीचें जें गरजेचें आसा आयच्या जगांत. जर पळयत आसा न्ही हें बदल घडोवपा फाटल्यान हांवें म्हणलें ती अतिरेक बेका घेता आयज बायल, पूण हाणें ती घेवपाक जायना पयलीं आशिल्ली तशी आनी समंजसपण दाखोवपाक जाय फाटल्या हाचेर परत आतां आनी लेखनांतल्यान येवपाक जाय. तुमच्या साहित्या संदर्भान म्हजो एक प्रश्न आशिल्लो. जेन्ना आमी तुमचें साहित्य पळयतात तेन्ना कविता आनी हेमा नायक हांचो तसो संबंद आमकां वाचनांत हेर प्रकारा भशेन मेळना. मागीर तुमकां अप्रूप कित्याक संपादीत करीन दिसलें? कविता म्हजो आवडीचो प्रकार सामको सांगतलें म्हणल्यार हांव कॉलेजींत आतां कविता बरयतालें. 2 एवॉर्डाय मेळ्ळ्या कवितेची, सांगल्यार पोट दिसता. आतां सुद्दां म्हाका केन्ना केन्ना कविता येता, आपशींच येता म्हणजे 4-4 वळींचीच येता. म्हणजे बायलेच्या संदर्भांत समजून एक म्हाका सहज म्हणजे हांगा कडेन आयलें म्हाका कविता खंय तरी कवितेचें हाका ट्रान्सलेशन हाका हांव केलें. मेरी एक माँ थी, उसकी आंखों में भरपूर पानी था लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरा. हिंदी आयली आत्माच हिंदी आयली. म्हणजे अशें की हांवें इतले बायलांची अशीं दुख्खां पळयल्यां
की ती दोळे भरिल्ले आसता दुखांनी सामके, पूण ती सकयल उडयना दूख एक सुद्दां, ती भितर भितर गिळटा. हो इतलोच विचार त्या हातूंतल्यान कवितेंतल्यान म्हणजे आयलो. तर म्हाका खूब कविता येताली, कविता बरयतालें. पूण मागीर म्हाका कितें दिसलें की कविता थोडी बरयली आनी हांव ते कविताचे वाटेक गेलें न्हय. ते कविता हो सोंपो प्रकार न्ही, अत्यंत कठीण प्रकार म्हणटा तो कविता. पळय आतां तुका हांवें 3 वळी सांगलेली, त्या 3 वळीन भरपूर अर्थ भरला. तुका बायलेच्यो भावना कळटा की बायल ती उडयना दूख भितरले भितर कळटा ती खूब दुकां जाता तूं म्हणल्यार ती व्यक्त जायना ती गीत आसता तुका. सो कविते ही अशे तरेन येवपाक जाय, म्हणजे इतली जाल्यार ती कविता. फक्त काव्य असलें म्हणून कविता न्ही, कवितेन भरपूर अर्थ आसलो जाल्यार त्या कवितेक म्हत्व आसा. मागीर मागीर तेन्ना कितें जातालें, तेन्ना अप्रुपांतल्यो ज्यो कविता आसा न्ही त्या कवितांक अशेंच अर्थ आसा सगळे. तुमी मुद्दाम अप्रूप आसा आनी मागीर आतांच्यो कविता आसा. एकान एक कविता अश्योच बरयल्ल्यो आसा, हातून बरयल्ली आसा. म्हणजे तुगेले बायणाचेर बी बायणां हातूंतले वेशाचेर बरयल्ली ती कविता. मागीर जयंतीच्यो कविता, वावराडी म्हणून कविता बरयल्ली. अश्योच्यो कविता. मागीर शकुंतलाच्यो कविता आसा, म्हणजे हाणें बरयल्ल्यो आसा पळय सामकी. तेन्ना ते हातून आशिल्ले स्टुडंट्स युनियनान. आनी तेन्ना त्या हातूंतल्यान ज्यो कविता आयल्या पळय तांच्यो स्फुरून आयल्या त्यो विचित्र आशिल्ल्यो. म्हणजे तेन्ना हांवें जेन्ना त्यो कविता तांच्यो वाचल्यो तेन्ना म्हाका हें जावन येलें, म्हणजे हांकां फुडें काडपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय, फुडें सरपाक जाय म्हणून ते चित्रंगी हांवें मुद्दाम तेच्यातलें की तांचे प्रत्येकाचे एक एक तेन्ना सांगिल्लें तांकां तुमच्या हांव प्रातिनिधीक छापला, प्रत्येकाची एक एक कविता संग्रह घेवपाक जाय म्हणून. आयले थोड्यांचे, पूण तो फोर्स उरूं ना. आनी म्हाका मागीर कितें दिसलें की हांव त्या कवितांचे वाटेक कितें गेलें ना की हांव तर शिकपाक गेलें ना त्यो कविता, कित्याक तातूंत मागीर शास्त्रीय आयलें न्ही काव्याची, ते वाटेक म्हणलें वचप बरें. म्हणटकच आनी म्हाका खूब सांगपाचें आशिल्लें, वेगवेगळें हें सांगपाचें आशिल्लें. म्हणटकच ती म्हाका हांवें लेख घेतले, मागीर कथा घेतल्यो, मागीर कादंबरी घेतल्यो. आनी आतां म्हजें आतां आयलां तें दीर्घ कथा, म्हणजे 1,500 उतरांची कथा म्हजे कडेन जायना. 3 ते 4,000 उतरांची कथा, ते म्हजे कडेन हें जायना, म्हणजे कमी हातूंत बसोवपाक येना. असो म्हजो प्रोसेस चलत गेलो. कविता म्हजो आवडीचो प्रकार. हांव कवितेची समिक्षा केला बऱ्या पैकी. तुम्ही स्वरचित साहित्य सोडून तुम्ही अणकाराच्या मळार काम केल्लें आसा, वावर केल्लो आसा. तर कोंकणीक आयज अणकार कितलोसो जाय असो तुमकां दिसता? कोंकणी अणकार गरजेचो. कित्याक जाणा, आमकां आमचेच पळोवन आमचेच थाथमाथ करपाची संवय जाल्या कथा कादंबऱ्यो. आनी कोण दोश सांगपाक शकना एकामेकाचेर, बी चुकना, आयकुपाची कोणाची तयारी ना. सो म्हणून अणकार भायल्या भाशांतलो हांगा येवपाक जाय आनी बऱ्या बऱ्यांच्यो. कमलेश्वराची कादंबरी जावपाक जाय, अलका सरावतीची कादंबरी, तुगेले आशापुर्णा देवीची येवपाक जाय. अशा थोर लेखकांचे भायल्या बंगाली, हिंदी अशा लेखकांचे कादंबरीचे अणकार कोंकणीन येवपाक जाय आनी ते तांणी वाचपाक जाय. आज कितें जालां, साहित्य अकादमी छापता, सगळे मुखेल वता अणकाराच्या पुस्तकांनी घालून दवर, पूण ते अणकार वाचप गरजेचें. नाजाल्यार ओरिजिनल वाचचें, पूण वाचन जाय. म्हजी कथा सोडून दुसऱ्याची कथा वाचपाक जाय. हांव म्हजीच वाचता आनी हांव म्हजीच तोखणाय करता. ताणें कितलें बरयल्या, कशें बरयल्या तें पळोवपाक जाय. आमकां आयज आमी ग्लोबलायजेशन म्हणटा, आमची कथा काडटा आमी ग्लोबलाचेर घालता, हाचेर वर्ल्डान वाचचें म्हणून. आनी वर्ल्डांतली ती बाकी सिंधी कथा आसा, पंजाबी आसा, बंगाली आसा, ती आमी खंय वाचता. ह्या खातीर अणकारीत साहित्य वाचप गरजेचें आसता. आनी जो कोण अणकारीत वाचता न्ही ताच्या लेखणींतल्यान बऱ्यांतलें बरें जातलें. कित्याक ताका खबर आसतलें की आपणें बरयल्लें हें बाबा इल्लेंशें हांगा आसत म्हणून, गोंयचे पुरतेंच आसा म्हणून. कितले पाकिस्तान कमलेश्वरान केली आकांताची कादंबरी बरयल्या. आमकां भारतांतले हाजे स्वातंत्र्याची कांयच गोंयचेंच खबर ना, भारताच्या स्वातंत्र्याची खंय खबर आसा. आनी ते लेखक म्हणटा तो असो की जो इतिहासान नाशिल्ले लिपींच्यो ज्यो पर्सनल प्रायवेट गजाली आसा तो उक्त्यो करता. आमी इतिहास वाचता, इतिहासान सगळ्यो गजाली येना, जाय तितल्यो जाता. ह्यो ज्यो आसात पळय कमलेश्वरान ज्यो सांगल्या त्यो सामक्यो आज्यो गजाली, म्हणजे ज्यो नकळत. नाहीतर सगळें म्हणटा पळय
कसली केसी सुद्दां असल्यार केसींतले खऱ्यांतले खरें कोण सांगता जाल्यार लेखकूच सांगता. बाकीचे कोण सांगचे ना. कोर्टान सुद्दां तितलें मेळना. पूण हे भितरले गजाली आसता त्यो मेळटा लेखकाचे हें. म्हणून ती म्हणटा अणकारीक वाचपाक तेन्नाच आमकां कळटलें की हें बाबा अशें करूं येता. ज्ञान मेळटा, गिन्यान वाडटा. तुमच्या कार्या संबंधान आमचो एक प्रश्न आशिल्लो. चित्रंगी ही कार्यावळ आनी मासीक तुमी सुरू केली. आयजूय वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ती फुडें वता. जेन्ना ती सुरू केली तेदे वेळा वयली जी मोख तुमी पळयली ती आयज खंय ना खंय पुराय जाल्या अशें तुमकां दिसता गोंय? पळय कार्यावळ आज त्या मनान आज चली आनी बायल हांवें उदक सांगलां तेजें उत्तर तातूंत आयलां. म्हणजे हांवेंच सुरू केली म्हणून अमकें कितें घडलें अशें कांय ना. पूण आयज चलयांक बायलांक कितें गरज आसा तें दिवप म्हत्वाचें आसा. बायलांक आयज कितें जाय आतां तांकां बाकीचें सगळें मेळटा. तांकां व्यासपीठ मेळटा तांकां उलोवपाक मेळटा. मेन इम्पॉर्टंट बायलांक जें मेळना. आतां ही तुमी कार्यावळ करतात वायट कांयच ना. पूण ताजे फुडें पावल वचपाक जाय तें म्हणजे आयज जे हाजेर तुगेलें जेन्ना हें निर्णय प्रक्रिया येता पळय तेन्ना बायलांचीं नांवां नासतात. पण सरकारी लेवलाचेर म्हणया जावं बाकीचे संस्थाचे हाजेर आतां उदाहरणांत आयज म्हारगाय वाडल्या. म्हारगाय कित्याक वाडल्या? आमचे कडेन आसा न्ही जाप. आमी इकॉनॉमिक्स कितें आमचे कडेन जाप आसा. म्हारगाय कित्याक वाडल्या थंय एक बायल आसपाक जाय. मागीर तुगेलें राजकारणांत जी स्थिरता आसा, राजकारणांत जी अस्ताव्यस्त आसा थंय बायलांनी उलोवपाक जाय. मागीर बाकी समाज जे आसता कित्याक आमी पॉलिटिक्स शिकल्या, आमी तुगेलें फिलॉसॉफी शिकल्या, तातूंत आमी ग्रॅज्युएट जाल्यार आमी PhD केल्या व्हडले व्हडले. म्हणटा आज बायलांचे व्यासपिठाचेर गरज आसा. बायलांनी आज परत आर्थिक वळपाचें न्ही. आनी जेन्ना हें घडटा आर्थिक वळपाचें तेन्ना आमी निशेध करपाक जाय. बायलांनी जर हें येवपाक जाय की हें बरोबर न्ही. कित्याक आर्थिक तुमी हाजे चित्रंगीचो उल्लेख केलो म्हणून सांगता हांव. चित्रंगीच्या हातूंत सगळ्यांत पयलीं आमी काम केलें म्हणटा तें नांवां म्हणली ती हे कुमारी पळय आसा ती काडून उडयली. कित्याक ती अपमानकारक जाताली तेन्ना ती काडली. दुसरी गजाल हारतुरे दिवपाचें काम बायलांचें न्ही. तांणी थंय बसपाचें, सुत्रसंचालन करपाचें, परिसंवादांत वांटो घेवपाचो हें काम बायलेचें. आर्थिक वळपाचें काम बायलेचें न्ही. आर्थिक कित्याक वळप कोणाचें? म्हणटकच चित्रंगीन अशे तरेन ते फुडें वचपाक जाय. म्हणजे ही कामां बायलांची न्ही कोणाची दिश्टी. तिका बुद्धिमत्ता आसा, तिका ज्ञान आसा, ती वेगवेगळ्या हातूंत फुडें सरल्या. फाटी हांवें ती शिला गावणेकाराची हें पळयली पळय त्यो पयलीं चार्टर्ड अकावंटंट त्या काळार जेन्ना बायलांक शाळेंत सुद्दां घालना, शाळेंत सुद्दां घालनाशिल्ले त्या वेळार शिकून ती चार्टर्ड अकावंटंट जाली पयलीं. आज ती केन्ना व्हडलें ऑफीस आसा CAचें मडगांव. म्हणटकीर ही हांकां आमी आपोवपाक जाय आनी तांचे कडल्यान आमी विचार घेवपाक जाय बरे बरे. एडवोकेट आसा आमचे कडेन इतले. म्हणटकच आमी पळयता की आतां डिसिजन मेकींग प्रक्रिया जाता ती बायलेक कोणाक आपयना. ह्या हाचेर आमी पावपाक जाय न्ही आयज. तूं काय बरें भाशण करता आपोवपाक जाय न्ही. बाकीचें तशें म्हणटा तुका फक्त कंपेरिजनच करपाक वांटो घेवपाक जाय. म्हणून म्हणटा तुका प्रायस रायज म्हाकाय लागता. प्रायस कंट्रोल करपाक जाय म्हाकाय खबर आसा. म्हाका ताका विचारपाक जाय तूं बाबा हें अमकेचें अमकें कशें जालें. काल 30 रुपया आशिल्लें आज 50 रुपया कशें जाता. थंय चुकता हें म्हाका सांगपाचो अधिकार आसा आनी म्हाका कळटा न्ही म्हजी तें कशी चलता. म्हणटा हांणी आमकां भितर घेवपाक जाय, बायलांक भितर घेवपाक जाय. सारकें न्ही? हय. तर हेमाताई आयचो जो समाज आसा तो कठोर जायत चल्ला. तर अशा कठोर समाजाक सुशोभीत करपा खातीर आनी ह्या समाजांत बदल घडोवपा खातीर साहित्यीक आनी रसीक कशे तरेन आपलें योगदान दिवपाक शकता अशें तुमकां दिसता? खूब बरो म्हत्वाचो प्रश्न म्हाका दिसता. हें जाता कठोर जायत चल्ला म्हणटा तें. म्हणजे कोणाचें कोणाक पडिल्लें ना अशें रुपशें जालां. ते खातीर कांय गजाली आमकां करच्यो पडटल्यो. म्हणजे साहित्यीक सगळ्यांनीच करपाक जाय. सगळ्यांनीच करपाक जाय की हांवें तुमकां पयलींच सांगिल्लें पळय आमी मेळावे घेताले चित्रंगी गांवांनी वचून घेताले. म्हणजे एक दीस गांवांत रावप
साहित्यिकांक आपोवप ताका आपोवप आनी लेखकांक बाकीच्या हांकां आपोवप आनी तांचे बरोबर सरप मोबायल बंद सगळ्यांचे आनी मोबायल रेंज मेहनतूच वचपाचें आनी एक दीस सबंद दीस हें करपाचें तांचे बरोबर जेवण बिवण अशें हाय फाय न्ही उकडे तांदळाचें कशी जेवता पळय गांवांतले लोक तें पळोवपाचें आनी तेंचे लोक इतले प्रेमळ आनी मायेस्त जाताले पयशे मागचे ना तुजे लोक हाड हाडून दितले हें पळोवपाची गरज आसा हें गोंय फ्लॅटांनी रावता तें गोंय न्ही आमचें गांवांनी रावन गांवांतली मनशां कशीं वागता तें पळोवपाक जाय समाज फुटून नासता समाज मायेस्तूच आसता आमी समाजाक पळोवपाक शकले म्हाका आवडटा म्हाका कोणागेर वचून गांवांनी राविल्लें आवडटा हांव पयलें गेलें मडगांवच्यान मडगांव हांव अशें मडगांव गांवाचें मडगांवच्यान पयलें गेलें आनी मेळ्ळें मिना काकोडकराक खंय म्हाका दिसलें की मिना काकोडकराक हांवें मेळपाक मिना गायतोंडे तेन्ना तें पणजे पाजेंतान काम करतालें हांव ताका वळखना कांय ना पत्रां फोन बी कांय ना पत्र बरयलें ताका की म्हाका तुका तें म्हणल्यार तूं हांगा यो पणजे पूण तूं काणकोण व्हरता म्हणून तें म्हणटकच कशें बसीर तूं म्हळ्यार पणजे बस स्टँडार दें आनी आपले सरळ हांगा यो आपल्या ऑफिसान यो तर हांव तुका वळखतलें कशें हांवें म्हाका फोटो धाडलो मजेशीर गजाल ती फोटो धाडलो आनी फाटल्यान नांव बरयलें आपलें हांव गेलें तशें बसीर घरान धाडलें म्हाका हांव गेलें अमकें अमकें वता सांगचें पडटालें तेका सगळें खंय वता कितें म्हणून आनीक फोटो घेवन हांव परत फोटो घेवन गेलें हात दाखयलें ताणें ऑफिसांतलें आनी ताणें म्हाका पणजेच्यान मडगांवच्यान काणकोण व्हेलें काणकोणा तेन्ना लायट ना पेट्रोलाचें दिवें आवय वाट पळयत राविल्ली आनी ती येतकच तिणें अशे तरेन रांदलें वाडलें काळखां ना म्हणजे पेट्रोलाच्या दिव्याचेर आनी मागीर दुसरे दिसा सकाळीं हांवें पूण ती माया ती ताच्या आवयन जी दाखयली न्ही तातूंतल्यान म्हाका दिसलें की समाज असो आसूंक जाय म्हळ्यार म्हणून तुका हांवें तें उदाहरण सांगलें ताजो फोटो आजून आशिल्लो म्हजे कडेन पर्सीन दवरून हांवें ताका दाखयलो एक दिलो फोटो दवरून आतां खंय पावता आमी आतां मडगांव गेलो खंय गेलो सांजचें म्हाका रातचें येवपाक जाय येवपाक हें आसा न्ही साधन आसा वेहीकल आसा हांवें कोणी पावयता काणकोणच्यान म्हाका पावपी कोण ना न्ही अशें हें आमी समजुपाक जाय समाज बरो आसता आनी पळोवपाची नदर आमी पळोवपाची नजर खंय ना खंय तरी आमी हय बदलपाक हय बदलपाकूच जाय बदलचीच पडटली ती मातशी हें जाय जाल्यार आमकां नाल्यार आमचें साहित्य लेखन रुक्षलें करतलें आमकां कितें मेळटलें विशय कितें मेळटले आमकां विशय मेळटले पूण वर्णना खंयचें मेळटलें आतांची कथा घेवन रोखडे रोखडे वाचता म्हणसर जाता हय तर हेमाताई एन्सायो हिस्टोरिका दा लिंगवा कानारी जो कुंद रिवारालो ग्रंथ आशिल्लो थंयच्यान सुरू जाल्ली ही कोंकणी चळवळ जी आसा ती आयज 150 वर्सां जाली तरी सोंपना तर कोंकणीचे जे हे त्रास आसात जे कोंकणी मनशान आनी स्वता कोंकणी भाशेन सोंसल्यात ते त्रास केन्ना सोंपतले अशें तुमकां दिसता कोंकणीची चळवळ सोंपले अशें म्हणून नाका म्हणजे चालूच उरतली ती ताका हें ना एंड ना पूण कितें जालां आमकां जाय ते योग्य मनीस जाय ते हाजेर मेळना सरकार दिवपाक तयार आसा आमचे हात मदले पडटा आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा की एक जी आमची पिढी आसा ती सामकी हातूंतल्यान कोण तरी आमकां विचारपी आशिल्लो कोण तरी आमकां थापटा येतलो हांवें कितें केलें जाल्यार जावं आमकां खरमरी पत्र येतलें जावं फोन करतलो आनी आमचेर चिंततलो आपोवन हाडटलो घरा कडेन आनी आमकां हें करतलो लॅक्चर दितलो अशें करपी मनीस ना जालें आमचे कडेन रविंद्र बाब केळेकारा उपरांत आमच्या हातूंत जी कोंकणी निर्माण जाल्या ती वाडत गेल्या प्रत्येक कोंकणी मनीस आपणाक जाय तें करपाक लागला ताका कोणाचें बंधन ना रविंद्र बाब केळेकार आशिल्लो चंद्रकांत उकेनी आशिल्लो जांकां आमी भितालीं सगळें भिताले आमी न्ही सरकार भितालो रविंद्र केळेकाराचो एक फोन जाता म्हणजे सामको फायनल आसतालो चंद्रकांत उकेनी सरळ विचारतालो सगळें सरकारी लेवलचें
आयज कोण लागला आयज सारके गोवा कोंकणीचो अकादमीचो अध्यक्ष कोण काय म्हणल्यार ते तांचे तेच ठरयतात कोण कोण ते थंय योग्य मनीस पावपाक जाय थंय नवे टॅक्नोलॉजीचे मनीस पावपाक जाय आज तुमी इतलें सगळें हें वाडयलां तें कशें बेश्टें न्हू टॅक्नोलॉजी खातीर वाडयलां तशे लोक आयज वेगवेगळ्या हातून वचपाक जाय वाट लागल्या कोंकणीची म्हणून जाल्यार हांव स्पश्ट सांगता कांय गोश्टी थंय हे जाय लोक जाय चळवळ सोंपूना चळवळ चालूच उरतली पूण आतां रस्त्यार चळवळ करपाची गरज ना फोनान चळवळ हें जाता कामां जाता मेळ्यार मेळून कामां जाता पूण ना म्हणना आज आमकां दिवपाक सगळे तयार आसा आज कोंकणी भोंवना जाय जाल्यार व्हडलो बोवाळ घालपाची गरज ना कोंकणी भोंव फाल्यां दितात जाता तयार आमकां मानसच ना जाल्यार कोंकणी खातीर आयज कितलीं दारां उक्तीं जाल्यां मनीस ना आमचे कडेन कांदेच्यान संदेश प्रभुदेसाय केन्नाच्यान सांगता अमके अमके जागे आसा अमके कडेन वचा कोण आसा हांव एक दर वर्सा म्हणजे 50 वयर भुरगीं पास आवट जावन वता खंय गेलीं आसा रिकॉर्ड कोणा कडेन ती आमची प्रॉपर्टी म्हूण ना पूण आमचे खातीर आसा न्ही ती कोंकणी खातीर शिकलीं ती खंय गेली आनी कितें तरी करपाक जाय आनी प्रत्येकान कितें कितें करपाक जाय म्हणटा कोणें करपाचें आतां आमी करपाचें न्ही आमचे तकलेनूच वचना न्ही कांय गोश्टी आतां नवी टॅक्नोलॉजीच्यो पूण आमची अपेक्षा आसा आनी आशा आसा आनी करपाक जाय हांव तांच्या प्रोफेसरांक सुद्दां हांवें सांगलें की तुमी अशे भुरगे तयार करा की जे कोण एडिटर जातले संपादक जातले प्रूफ रिडर जातले कामां खूब आसा वेगवेगळी नवी नवी एकाडेमी घाला पयशांची आज कमतरता ना कोंकणी खातीर सरकारा कडेन प्रपोजल दिल्यार सरकार तुमकां मान्य करून दिता आतां आमचो कितलो काळ गेलो फुकट गेलो ती कसां जाता ताजी म्हणून हांव म्हणलें आजून स्पश्ट सांगता ही गोश्ट आमकां निर्शेवपाची कसलीच गरज ना निर्शेवपाचें आमच्याच हाजेर जे आमी करपाक शकना म्हणून ते सगळे विशय हातून येवपाक जाय ह्या विशयान निमाणे 2 प्रश्न घेता आनी सोंपयता जाय तितले विचार हेमाताई आप्रोसांतल्यान तुमी तेद्या वेळा वयल्या समकालीन कोंकणी तरणाट्यांक कथाकारांक मार्गदर्शन केलें आयज ती सदरां बंद पडल्या तरी आसतना आयज जे वटेन नवी पिळगी पावलां मारता त्या दिकेक एक घटाय मेळची म्हणून तुमी कितें मार्गदर्शन करूंक सोदता ते बरोच ते सदर जातात ते पूण हांव तुका सांगू एक म्हणजे हाजेर ह्या संदर्भांत आमचे कडेन लोक ना ह्याचेर बरोवपाक वता आमची कोंकणीची कोंकणी उणी उणी जायत चल्ल्या सद्या जे आशिल्ले ते कमी कमी जाता रमेश वेळुस्कर ना आमचे कडेन प्रकाश पाडगांवकार ना आमचे कडेन तानाजी ना आमचे कडेन म्हणटकच अशे जे शिकून जे मॅच्युअर्ड जाल्ले लोक आसा पळय ते खूब कमी आसा सो हांव इतलेंच म्हणटा की आतां नवे जे आसा आतां सांगता ते MA जावन आसात आनी हातून लक्ष घालपाक जाय म्हणजे गोवा युनिवर्सिटीची खरें म्हणल्यार ती हें आसा आपल्या आमकां सांगपाची ती नवे पिळगेन नवे तयार कर नवी व्यासपीठां तयार करना नाजाल्यार हें आमचें अशेंच चलतलें ती जो कोण बरयता पळय आयज कितें आसा प्रत्येक भाशेन एक एडिटर आसता म्हाका इंग्लीश हाणें सांगलें एकदम प्रकाशकान सांगलें पब्लिशरान की आमी जी पुस्तकां बरयता पळय ती डायरेक्ट छापपाक दिता आमी ती एडीट बी करना एडिटरा कडेन दिना तो म्हणटा एडिटर इज मस्ट तो 1000 उतरांची कथा आसूं 1500 उतरांची कथा आसूं ती एडिटरान पास करूनच मागीर छापपाक जाय आनी ती आमी कितें करता आमी छापतात हो एडिटर आमकां गरजेचो प्रूफ रिडर जाय आमकां आयज कोणाक फावना हें करपाक प्रुफां पळोवपाक म्हणून हेंचें काम आसता सो स्पेशल प्रूफ रिडर जाय प्रूफ रिडरान आपलें काम करता ऑफकोर्स तांची रेट बीन सगळें थरयल्लें आसपा जाय तो प्रोफेशन ते प्रोफेशनान प्रमाणे आसपा जाय आर्टिस्ट आसपा जाय तुगेले वेब डिजायनर आसपा जाय वेगवेगळे हातून तुगेलें हें आसपाक जाय आनीक ते सगळ्या लेखकान फक्त बरोवपाचें
बाकीचे ताणें करपाक जाय आशिल्लें तें अप्रोच सर्जक म्हणटा तें बरोबर तें ना कांय जाणांक हें जालें कळ्ळें म्हणजे कशी कथा अशी थोडी पयलींच कथा बरोवन दिताली म्हणजे कशी कथा बरोवची हें करता तें कळ्ळें तांकां सो आतां तशे लोक कमी आसा म्हणजे हे जे आमी शिकून जे आमचे सारके मॅच्युअर्ड जावन बरयतात ते कमी आसा म्हणटकच दुसऱ्या आनी शिकचें पडटलें आनी नेक्स्ट आमच्या उपरांतची जी हें आसा पळय भुरगीं ताणें हातून लक्ष घालूंक ना हें करपाक म्हणजे ते कोण तुका हाता लागीं रावना हें करून म्हणटकच ही जे उणीव आसा आमची ती सोदून काडपाचें काम तुमी करचें पडटलें आनीक हे नवे नवे तयार करचें पडटलें चड करून हांकां सांगपाक जाय MBA करता त्या भुरग्यांक तुमी तशे तरेची हें दिया म्हणून शिक्षण जेन्ना जाल्यार सगळेच PhD करतले हें करतले आनी प्रोफेसर जातले प्रोफेसर जाले म्हणटकीर मागीर केन्ना रिटायरमेंट जावन करतले कामां तांकां टायम मेळना न्ही इतलें करपाक म्हणटकच सगळ्यांनी प्रोफेसर जावचे सगळ्यांनी अशें करूंक जाय त्या हातूंत पावल घालपाक जाय सगळे सरकारी रावपाक जाय तर बरो आसा कोंकणी तरी हेमाताई प्रेक्षकां कडल्यान कांय प्रश्न आसात हो प्रश्न आसा स्नेहा सबनीसांचो तर ती तुमकां विचारपाक सोदतात की 80तल्या आनी 90तल्या काळांत तुमी अपुर्बाय प्रकाशनाची सुरवात केली ह्या प्रकाशनांतल्यान तुमी खुबश्या युवा जे लेखक आशिल्ले त्या वेळा वयले तांकां प्रोत्साहनूय दिलें आनी त्या काळांत स्वता तुमी बरयतालीं आनी नव्या भुरग्यांकूय वयर काडटालीं अशा वेळार तुमचें फायनान्शियली म्हळ्यार कशे तरेन तुमी सांबाळटालीं कोंकणी तेद्या वेळार कोंकणी कोणेंच फायनान्साचो विचार केलो ना पयशे कशे करपाचे विचार केन्ना हें जाता की आमी 4-5 जाण मेळटालीं हांगासर पणजे बी नागेश बाबा आसतालो आनी तेन्ना कांय ना छापखानो ना कांय ना स्टेन्सिल्स करतालीं आनी अशें करून आमी 3 कितें इशू काडले 5 जातीं कविताचे रमेश वेळेसकार आसतालो अशें करून केलें म्हणटकीर आमकां दिसलें कितें आनी आमीच ते स्टेन्सील करता पयशे पडना न्ही म्हणल्यार पेपरार तरी करता दितालो करया म्हणून आनी त्या नंतर आमकां दिसलें की आपलें छापून येवपाक जाय अशें तें आमकां दिसलें छापून येवपाक जाय पूण छापपाक पयशे खंयचे पयशे कॉन्ट्रिब्यूट करताले आमची सुद्दां पुस्तकां घालपाक पयशे कॉन्ट्रिब्युशन करप आनी हांगा छापखानो ना बेळगांव वचून छापून हाडटाले पुस्तकां आनी 300-400 कॉपी छापप 500 ना 1000 छापपाचे पयलींच 1000 छापप 1000 छापप आनीक ती खंय दवरपाची कोणाल्या घरान दवरपाची हें ना इनकम कांय ना आमी जोडटालीं हांव बँकेन अशें बँकेन तेन्ना 750,000 रुपया पगार तेन्ना आनीक 500 बीन कॉपी जाली मागीर 500 काडल्यो आनी छापपाची हें आशिल्ली उमेद प्रकाशन जातली छापपाची सरकार केन्ना आशिल्लो सरकार कित्याकूच हें नाशिल्लें तेन्ना सरकारचें कोंकणी कसलोच पालव नाशिल्लो मागीर तें एक हें आयडिया येवजली ती हाजी मेंबरशीप करप 100 जाले 200 जाले 300 अशें आनी अर्द प्रेसान दिवप पुस्तक आमकां तें कळटालें म्हणजे आमचो फस्ट प्रायज म्हणल्यार पुरो अशें फायदो करप आनी तें आमचेच कोंकणीचे लोक आसताले मेंबर आनी पयशे दिताले ते हाजेर ते पयशे पडटाले पूण हिशोब कोणें दवरलो ना हांवें तर केन्ना हिशोबूच दवरलो ना तेजो इतल्यान आयले पयशे खंयच्यानी घाले मोकळे गेले दिले पुस्तक काडलें अशें तरेन आमी पुस्तकां घाली फक्त दिवाळी अंकाक मातशी कितें जायराती मेळटाल्यो जेन्ना वळखीचे डायरेक्टर ते दिताले तितलें मातशें हें आसता दिवाळी अंकाक मेळटालें आनी अशेंच चल्लें मागीर आतां वेगळेंच जालां आतां पुस्तकां छापपाक हाची गरज ना पयशांची गरज ना पुस्तकां हेवट्यान छापता म्हणजे तेवट्यान सरकार घेता आतां घेता म्हणल्यार कोणाकी हें दिसतलें कित्याक फाटलीं 2 वर्सां पुस्तक घेवन सरकारान म्हणटकच ते म्हणटाले कितें कोणी आयकता ते म्हणटाले कितें आमची पुस्तकांच घेवना म्हणून 2 वर्सां तर अशें जातालें म्हणजे पूण जालें बरे दीस आयले एकूच करपाक जाय कितें आतां पुस्तकांनी पळय आतां ती गाळून छापपाक जाय म्हणून कशेंय छापपाक जाय म्हणून
आनी कसली सगळी पुस्तकां आनी कविता बी ती पळोवपाक जाय. कविता हांव सांगता कविता ती सोंपी 4 वळेची जरी आसली तरी ती तितलीच कठीण आसता न्ही. कवितेक अर्थ आसपाक जाय. बरयल्यो कविता फायनान्स ना फायनान्साचो इम्पॉर्टंट तेगेलो बरोबर फायनान्स ना आमचेच पयशे शेवटी खूब कितें म्हणलें आमचे कडेन कांय ना आनी उरिल्ले त्या कोंकणीचे घाले शिबिरां घेतलीं हें घेतलीं आपलेच पयशे कोणें हें करूं ना स्पॉन्सर बीन कोणाचें नाशिल्लें आनी एक दोग जाण आशिल्ले आमचे कडेन गुरदास दुकर मागीर अशें कोण कोण ते बिजनसमॅन आशिल्ले कळ्ळें पयशे आमी जायराती हें बीन दिताले शांताराम अशें आनी चंद्रकांत बाब केन्ना हाडटालो जायरातीचेर बीन पयशे दितालो तशें मोठे मोठे जालें पूण केन्ना चिंताय केली ना केन्ना चिंता केली ना हे पयशे कशे येतले लेखका कडल्यान घेवना पयशे केन्ना लेखकांनी वतली खंय आसतले तेन्ना नासता न्ही पुस्तकां छापली ताका कॉपी दिले हे तुमकां जाय तितले व्हरा तर हेमाताई स्नेहा सबनीसांचोच आनी एक प्रश्न आसा ते विचारपाक सोदतात की अपुर्बाय प्रकाशनाचे त्या वेळार खुबशीं पुस्तकां प्रकाशीत जातालीं पूण आयज खंय ना खंय तरी अपुर्बाय प्रकाशनाची पुस्तकां आमकां चडशीं पळोवपाक मेळनात आयलीं तर हाजे फाटलें कारण कितें पुस्तकां खूब आसा हाची मॅन्युस्क्रिप्टां खूब आसा फक्त छापपाची अडचण जाता अशी टायम मातसो हें जाता आमचो म्हणजे सगळींच कामां करून ते लक्ष घालपाकय मातशी आमी कमी केल्ली म्हणजे हांव पर्टिक्युलरली म्हणटा आनी मदीं आमची वेगवेगळे उद्योग जाले न्ही केन्ना पिक्चर म्हणून काडलें ताका गेले थोडे दीस आनी कितें जालें ताका गेले म्हणजे अशें वेळ जावपाक पळय वता आनी हाका कोंकणी प्रजेचो आवाजाचे हाका गेले 555 दीस म्हणल्यार 2-3 वर्सां सहज गेली ताका आनी आतां इतलें हें जालां की आतां धांवपळ इतली जाल्या की आतां वेळूच मेळना म्हणजे वेगवेगळी कामां पडिल्लीं आसता कोंकणीचीच पडिल्लीं आसता पूण पुस्तकां मॅन्युस्क्रिप्टां खूब आसा आनी आतां छापपी आसा मेन म्हणटा तें अपुर्बाय प्रकाशनान ती ते हाजी बीन कोंकणी अकादमी बीन छापता न्ही हाजी पुस्तकां साहित्य प्रबंध आनी छापले जाल्यार परते मेळपाची गॅरंटी आसा न्ही सरकारान आज सरकारान छापूंक जाय आसली खूब मदीं मातशें मात बंद पडयल्या नाका मातशें म्हणजे मातशें येता न्ही एक वेळ एक टायम येता पळय चलनाका जशें म्हणून आतां परत हें आसा चालू आसा तर हेमाताई त्या वेळार तुमी स्त्रीवाद म्हणजे स्त्रीचे म्हणल्यार स्त्री खातीर तुमी खुबशें लेखन केल्लें आमकां दिश्टी पडटा ताचे भायर नयना आडारकर जे आसा तांच्या कवितांतल्यान एक स्त्री एक बायल मनीस व्यक्त जाली दिश्टी पडटा तर तुमकां कितें दिसता आयज अशा प्रकाराची बायल मनीस अशा प्रकाराची लेखिका अशा प्रकाराची कवयित्री आमचे मदीं आसा अशी सामकी स्पॉन्टेनियसली कविता म्हाका दिसना कवित्री दिसना वा कथाकारी दिसना इतलें सामकें हांवें म्हणजे तातूंतल्यान कितें आसा वेदना व्हडली धरून तुगेलें हें जावपाक जाय तातूंत समरस जावपाक जाय तशी नयना सारकें म्हाका दिसना इतली इफेक्टीव तातूंत अजून पर्यंत दिसना आनी वाट पळयता बरोबर प्रश्न कित्याक ताणें तें थंय पळयल्यार सामकें आनी हें केलां तेजें निरीक्षण शक्ती बरी आसा नयनाची तितली पावरफूल म्हाका दिसना म्हणजे गौरव म्हळ्यार काय कविता ही तसो सपोर्ट सांगता न्ही ताजे कवितेन ती हाची देवीची ती कविता आसा ती आनी सामकें परत परत आयकून दिसता पूण परत परत भितरल्यान तळमळे येता सारकें बायलेची म्हाका दिसना आनी आसल्यार म्हाका माफ करचें वाचनातून उरलेलें म्हाजें आनी वाचल्यार म्हाका दिसना अशी तरेची कविता बरयल्या पूण हें ना ताची सातत्य राखूना आनी दिसलें बरयलें आशिल्लो ना दिसलें बरयलें अशें आसा अशें बरयलें आसलें दिसलें म्हणून बरयलें तशी ना मध्ये म्हजो एक निमणो प्रश्न आयज जे नवोदित लेखक जे बरयतात आमच्या खातीर तरणाटे बरयतात तांच्या लेखनाक एक धार येवची तांचें लेखन परिपक्व जावचें हाजे खातीर तांणी कितें करपाची गरज आसा अशें तुमकां दिसता
आनी ते खातीर ताणें वाचन करपाक जाय मेन गोश्ट वाचन आनी वाचन हें जालें आनी ताका जर बरें दिसता आनी ताणें जर बरयलें एकूच बरयलें म्हूण रावपाक जायना ताणें खूब बरोवपाक जाय तुका तूं ज्याच्या म्हऱ्यान वता पळय ज्येश्ठ साहित्यिका जाल्यार तो पयलेच फावट तुका सांगतलो तुजी कथा बरी जाल्या म्हणून तो तितलो आजो आसूं जाल्यार सांगतलो पूण कितें आसा ताणें जी कितें बरयलें पळय ती कथेन कितें तरी आसतलें कथेन कितें तरी आसतलें पूण ती कथा बरोवपाची स्टायल तेजी वर्णना करपाची स्टायल हातून ताजी हें जमलें नासतलें तितलें कित्याक कथा पयलींच कोणाचीच जायनासली आमी इतल्यो कथा बरयतल्यो आतां सांगता म्हणजे नयनतारा कथा म्हाका गॅरंटी आसा की म्हणजे बरें जाता म्हणजे कोणाक दाखोवपाची गरज लागना पूण दाखयता जावं अशें म्हणूंक शकता हांव इतलें बरयतकच पडचें ना कथा सांगता दुर्गांवतारान सुद्दां ना म्हणून एक कथाकार तयार जावपाक इतली मॅच्युरिटी लागची पडटा इतली मॅच्युरिटी लागल्यारूच तो खरो कथाकार जावपाक शकता ताका पेशन्स काडचे पडटा आनीक येवन बसपाक जाय टायम घेवपाक जाय वाचन दुसरी गोश्ट आमच्याच लेखकांनी वाचपाक जाय तुका डिफरन्स काडपाक कळपाक जाय म्हणजे खंयचे कोण म्हणटा तें काडपाक कळपाक जाय आनी मागीर तो पूण ताणें बरोवचेंच म्हाका दिसता गौरंग बाबाणियो बरयता मागीर मोक्कार बरयता तांकां हें जाय धाडूंक जाय म्हणटा त्या खातीर दुसऱ्याचें वाचपाक जाय दुसऱ्यांनी कश्यो बरयल्या त्यो वाचपाक जाय हांव कोंकणीच्योच वाचपाक भायल्या भाशेच्यो वाचूं कोंकणी वाचन आसपाचें वाचलें अशें हांव म्हजे मरे आयले तांकां खूब जाणांक मार्गदर्शन केलें एक बरोवन तांचीच कथा हांवें एक बरोवन दिल्या हांवें स्वता बरोवन दिल्या तुजे विशय हो तो घालून हांवें कशी बरोवली ती बरोवन दिल्या ही कथा अशी आसा ते प्रमाणे तूं दुसरी बरयतली दुसरीच कथा आशिल्ली ताणें स्वता लीव घेवन ते एक काय 2 म्हयने लीव घेवन लायब्ररीन बसलें आनी ताणें सगळ्यो कथा म्हजे कडेन हाडून दिली हांवें वाचले ताका सांगलें आनी एक फावटी तुका बरोवचें पडटलें परत हांवें करेक्शन केलें परत हांवें बरोवना हांवें एकूच ताका सॅम्पल दाखयली ताणें म्हयन्याभरान म्हाका परती हाडून दिलें वेल सारकें अप टू डेट म्हणजे म्हाका खंय सारपाचें पडना असो प्रयोग खंयच्यानी करपाक जाय कोण ना म्हणना हांव ना म्हणना हांव दिलें न्ही हांव रोखडें करून दिता अशें हांवें 2 जाणांचें केलें दिलें पूण मागीर ते सातत्य दवरिना सातत्य राखपाक जाय न्ही मागीर तांचें हें जाता की एक वर्स मागीर पुरस्कार मेळोवपाचे वाट पळयता पुरस्कार मेळोवपाक जालें तशें जावपाक जायना विशय आनी दुसरें कथा बरयता पळय त्या बद्दल सांगलां तशें की कथेक तुगेले समाजा खातीर कितें तरी आसना एक विचार तूं घेवपाक जाय तूं घरान कितें घडटा ताजेर तूं कथा बरयल्या तो समाजाचेर कितें प्रभाव घालूंक शकता ताजेर तूं मुद्दाम घालचो अशें हांव म्हणना पूण तें वाचतकूच तो पडटा काय कितें मागीर नदर तुजी सदांच सकारात्मक आसपाक जाय नेगेटिविटी कोणाक नाका आयच्या हातून एक वेळ आशिल्ली आसता जेन्ना हिरोक मारून उडोवप मेन म्हणटा तें मारून उडोवप कितें जाता मारून उडोवप कांय जायना आत्महत्या करून जाता कांय जायना न्ही तुका नवें मेळ्ळें आत्महत्या केली ही कथा न्ही तिजो शेवटूच जावपाक जायना म्हणजे हिसपान कित्याक हांव जर विचार करता की ताणें आत्महत्या करूंक जायना म्हणून जाल्यार तो तसोच येतलो विचार आनी आत्महत्या करूंक जायना ताका हांव आत्महत्या करपाक दिवचें ना म्हज्या अशेंच तरेचो प्रयत्न लेखकाचो जाल्यार ती सकारात्मक नदर आसतली आनी ती एक देख ठरतली पूण पळय तुजें कोणाचें मायंड पळय जें आसा न्ही ती एक देख ठरतली अशें म्हाका दिसना हालीं म्हणजे कथा सगळ्यो हाचे सकारात्मक कथेन आयला वाचन मॅच्युरिटी आनी निश्ठा आनी चिकाटी म्हजी म्हाजी भोगदंड कादंबरी हांवें 5 काय 6 फावटी बरयली हातांनी बरयली आनी तुका परीक्षण दिता तें आमगेलें हें आसता भायर पिनून उडोवप कितें
अशें तातूंतल्यान वयर सरले आमी म्हणून म्हाका दिसता की कोणें हें करचें न्ही सांगलें जाल्यार म्हणून हांवें तुमकां सांगपाक शकता. देव बरें करूं माताई. खूब सुंदर अशी जापो तुमी दिली, तशेंच आमकां मार्गदर्शन केलें. तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. देव बरें करूं.